पण आयज एक आमकां खंय तरी न्याय मेळटलो। ह्या न्यायान आमी हांगासर आयज पुलीस स्टेशनान येयल्ले आनी ह्यान फुडें बी आमी आतां फुडें कलेक्टरान मामलेदारान वचपाची आमची क्षमता आमी वाजवचे ना। पण खरो आमकां देवाचो न्याय म्हणजे देवाक आमकां जिवाक कनेक्टेड असो म्हणजे देव आमचो आनी आमी भावना धरून म्हणजे एक मनापासून इच्छा धरून आमी जे देवा खातीर वचोंक सोदता। आमकां असो द्वेष नाका, आमकां अशे नाका जाल्ल्यो गोश्टी नाका, आमकां फक्त जाय ते देवाचे पांय चरण आनी थंयसर आमकां एक मन मोकळेपणान देवळान आमकां तेतूर वचोंक मेळोंक जाय। कोणाचें बंधन आसूंक जायना, कोणाची आमकां दादागिरी आसूंक जायना। अशें आमकां जे हे करून येयल्ले ह्या न्याया खातीर आमी फुडें फुडें वचत रावतले। जी दादागिरी करप, गुंडागिरीची भाशा वापरप, जांग जी देवळान वचप, देवळानसून अमके रूल रावप, देवळान खंयसर रूल ना, रेग्युलेशन ना, थंयसर कितें आहा ते देवाची भावना धरून आमी वचप हेच आमकां जाय। देव वाडो जो आसा पळय आमचो देव वाडो हे लोक जे आसा पळय तेंचो एक वाड्याकारांचो रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा। ते कसलें काम करता पळय ते एका रुल्सान करता। सगळ्यांक रूल वाड्याकाराक घरा कणकणी जो आहा पळय तो सारको आसता आनी ते वाड्याचे देवस्थानाचे विशय घेवन आयज पासून केन्नाच पुलीस स्टेशनार नाले सुदारणा करतात न्हू, बरी सुदारणा करात, लोकांक त्रास करून न्हू। तुम्ही हांगासर येता वल्गर शब्द वापरतात, लोकांची दिशाभूल करतात, पुलीस स्टेशनान कंप्लेनी पावतात, पुलीस स्टेशनासून तुमकां आपयता त्या टायमार तुम्ही हांगासर हजर जायना आनी आमी कोण वाड्याकार म्हणजे कोण कुत्रे न्हू। तुम्ही व्हडल्या पोस्टार आसा ते आसूं, तुमचे पोस्ट तुमचे कडेन धरा तुम्ही, पूण फुडें आमी आतां कमिटी कडेन डिस्कशन करतले। प्रत्येक कमिटी मेंबर येता तो थंयसर कमिटीन परमनंट रावंक येना। कमिटी कडेन आमी डिस्कशन करतले, सरपंच आसतले, पंच मेंबर आसतले, वाड्याकार आसतले आनी आमचे वाड्याकार 10 जाण आसता पळय न्हू।